नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। शारदा मंदिर हायस्कुला कडलो धोकादायक पायपूल निमाणे कडेन केलो बंद। पणजी महानगरपालिकेची कारवाय। पायपुलाच्या अवतिकायेचेर गोमंतक टीव्हीन घातिल्लो उजवाड। लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करून धार्मीक एकचार इबाडप्यांचेर जावपाक जाय कारवाय, म्हणटा भाजपाचो उत्तर गोंय लोकसभा उमेदवार श्रीपाद नायक। झाडां मोडली, अतिक्रमणां काडली, तरीकूय सांतिनेज वाठारांतली ती बिल्डींग तशीच बिल्डींगेचेर कित्याक जायना कारवाय, आदलो महापौर उदय मडकयकाराचो प्रश्न। मरणाचो सांपळो जाल्ली नानोडे वाठारांतली ती चिरेखण कायमची पुरोवची, थळाव्या लोकांची मागणी। 2 दिसां पयलींच एका तरणाट्याक बुडून आयिल्लें मरण। पणजेच्या लोकांक फाल्यांच्यान 3 दीस सोंसची पडटली गरमी। तातडीचे दुरुस्तेक लागून 29 मेच्यान 3 दीस शटडावन। सोरो घोटाळ्यान केजरीवालाक अंतरीम जामीन वाडोवन दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयाचो न्हयकार। 2 जूनाक परतून आत्मसमर्पण करपाचो दिला निर्देश। आता खबरो विस्तारांत। मिरामारच्या शारदा मंदिर हायस्कुला कडलो धोकादायक स्थितीन आशिल्लो पायपूल निमाणे कडेन पणजी महानगरपालिकेन बंद केलो। कांय दिसां आदीं ह्या पायपाची धोकादायक स्थिती गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ली। जीईसी वतीन ह्या पुलाची चांचणी करतले, उपरांत हो पायपूल काडून उडोवचो काय ना ते थारायतले अशें महानगरपालिकेन कळीत केलां। गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या बातमेची दखल घेत मिरामार शारदा मंदिर हायस्कुला कडलो धोकादायक स्थितीत आशिल्लो फुटब्रिज निमणो बंद केला। हो फुटब्रिज 2012 सालांत हायस्कुलांतल्या भुरग्यांक तशेंच पालकांक बरी सोय जावची आनी येरादारीची गचमुड्डी जावची न्हय म्हणून बांदिल्लो। मात वापरामिणे पडिल्ल्या ह्या फुटब्रिजाची स्थिती सामकीच बाबत जायत चल्ली। शारदा मंदिर हायस्कुलान लेगीत हो पूल ताबडतोब डिसमेंटल करचो म्हणून सीसीपीक पत्रूय बरयल्ले। निमणे गोमंतक टीव्हीन उजवाडाक हाडिल्ल्या ह्या फुटब्रिजाची दखल घेत हो पूल सद्याक बंद केला। सीसीपीन जीईसीक ह्या फुटब्रिजाची पळोवणी करपाचें सांगलां। जीईसी कडल्यान योग्य चांचणी केल्या उपरांत हो पूल डिसमेंटल करचे काय ना ते थारायतले अशें सीसीपीन कळीत केलां। शारदा मंदिरच्या लागींचो फुटब्रिज आसा, फुटब्रिजा कडेन आमी सद्या उबे आसा आनी तुमी पळयता म्हज्या फाटसून काम चालू आसा। फुटब्रिजाचेर फुटब्रिज ब्लॉक करपाचें काम चालू आसा। कांय दिसां पयलीं गोमंतक टीव्हीन हेचेर एक स्पेशल रिपोर्ट तयार केल्लो, तो म्हटल्यार फुटब्रिज जो आसा तो कलमेला कोरोटेड जाला आनी ह्या फुटब्रिजाचो नेमको यूज कितें आनी कित्या खातीर बांदलेलो, तर त्या रिपोर्ट तो ताणें स्पेशल रिपोर्ट केलो। त्या उपरांत ती दखल घेतली गेलेली आसा आनी ह्या फुटब्रिजाचें इन्स्पेक्शन जें आसा तें जीईसीच्या कमिटीक सांगलेलें आसा की तांकां 7 दिसान ह्या फुटब्रिजाचें इन्स्पेक्शन करून त्यांची अहवाल जो आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाक सांगलेलो आसा आनी ताच्या उपरांतूच ह्या फुटब्रिजाचें कितें करपाचें जावं कशें कितें करपाचें, डिसमेंटल करपाचो परत रिपेर करपाचो हो डिसिजन मागीर घेतलो वयतलो। तो पर्यंत सद्या ह्या फाटसून तुमी पळयतात काम चालू आसा। हो फुटब्रिज ब्लॉक करपाचो काम चालू आसा। ह्या फुटब्रिजार कोणान वयचें न्हय, कोणाक वचून अपघात जावचो न्हय, कितें जावचें न्हय म्हणून हो फुटब्रिज ब्लॉक करपाचें काम चालू आसा। आनी हो फुटब्रिज कितल्या दिसांनी ब्लॉक करतलो हें अजून कांय म्हायती ना, पूण सद्या फुटब्रिज ब्लॉक जाल्लो आसा आनी 7 दिसांक फुडल्या येणाऱ्या 7 दिसांक हेचो अहवाल जो आसा ह्यो अहवाल सीईसीच्या कमिटीची इन्स्पेक्शन कमिटी आसतली त्या इन्स्पेक्शन कमिटीन हो इन्स्पेक्ट करून ह्या फुटब्रिजाचो अहवाल जो आसा तो गव्हर्मेंटाक सबमीट करपाचो आसा। त्याच्या उपरांत तेजें डिसिजन घेवपाक जाय। तोपर्यंत हो फुटब्रिज हो ब्लॉक आसतलो, तेजें काम सद्या चालू आसा। ह्या फुटब्रिजाचे फुडें कितें जातलें हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावता गोमंतक टीव्ही। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर आडमेळी हाडपी झाडां हुमटून उडयली। रस्त्या कुशीक आशिल्ली बारीक सारीक अतिक्रमणाय काडली। मात सांतिनेज चर्च जंक्शना वयली बेकायदेशीर इमारतींचेर कारवाय कित्याक जावंक ना? सगळी अतिक्रमणां काडून ह्या जंक्शनार आडखळ थारपी हे बेकायदेशीर इमारतीक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय अशो प्रश्न पणजी महापालिकेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला।
खंयच्याय मनशाचो ज्या जो धर्म आसा त्या खंयच्याय धर्मियाच्यो भावना बरोवपाचो कोणाकूच अधिकार ना. सगळ्यांक आपलो धर्म प्रिय आसा आनी गोंय अशें आसा की सगळ्या धर्माक सारकेंच मानता आनी खंयच्याच धर्माक हें करिना. आनी म्हणून अशे तरेचे विध्वंस करपी लोकां मदीं खूब घालपी लोक अशे जे आसात तांचे तोंडान हें जाता हें बंद जावंक जाय. आनी काल तरी आमच्या मायकल बाब आसा जे माजी मंत्री आसा ताचे आमदार ताणें स्पश्टपणे म्हटलां की हें जर अशें जालें तर लोकां मदीं जी एकता जी आसा पळय एकवट आहा तो नश्ट जातलो. त्यामुळे असे काही 4 लोक करतले पण संपूर्ण समाजाक ते वेटीक धरता बरोबर नाही. आणि म्हणून ताणें जें म्हटल्या प्रमाणे निश्चितपणे अशे जर कोणाचे भावना दुखोवपाचे जर कोणें केलें तर ताका शिक्षा जावंक जाय हेका हांव सहमत आसा. आनी त्या वेळी हांव निश्चितपणे सीएमा कडेन हो विशय उलोवन आनी कितें तरी एक भंय म्हणून शिक्षा दिवंक जाय म्हणून करूंक जाय अशें ना. ते कोणूय जर शिक्षेची तरतूद जातली तर निश्चितपणे कमी जातले आनी त्यामुळे हे करप योग्य आसा. एक्चुअली कोणाक अधिकार ना आमचे रिलिजियस फिलींग हर्ट करपाचे. आयज आमच्या गोंयांत आमचे बॉन्डिंग ऑल द कम्युनिटीज आमचे हिंदू भाव भयणां आमचे कॅथलीक भाव भयणां म्हणजे सगळे बरी युनिटी बॉन्डिंग खूब बरें आसा. त्या खातीर असले उलोवप करप हें बरोबर न्हू. आनी त्या खातीर आयज आमच्या ऑनरेबल सीएमान आतां भाव बी उलयला की ताजेर कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलेलें आसा. पूण ताजे फुडें एक आमच्या एसेंब्लीन ते बील हाडून ते मातशें ताजेर मातशें स्ट्रिक्ट आसलें कित्याक लोकांची रिलिजियस स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर आडमेळी हाडपी झाडां हुमटून उडयली. रस्त्या कुशीक आशिल्ली बारीक सारीक अतिक्रमणाय काडली. मात सांतिनेज चड जंक्शना वयली बेकायदेशीर इमारतींचेर कारवाय कित्याक जावंक ना. सगळीं अतिक्रमणां काडूनय ह्या जंक्शनार आडखळ थारपी हे बेकायदेशीर इमारतीक कोणाचो आशिर्वाद आसा काय असो प्रश्न पणजे महापालिकेचो आदलो महापौर उदय मडकयकारान केला. जंय आतां स्मार्ट सिटी काम चालू आसा सांतिनेज शार म्हणजे आमच्या स्मशाना कडल्यान जें काम येता तें 200 वर्सांची झाडां काडली स्मार्ट सिटी वाल्यांनी. आनी जो नाको आसा जो मेन थंय ट्रॅफिक कंजेस्ट जाता म्हणून ते पयलींच प्लॅनिंगाचेर गोवोरमेंटान एक्वायर केल्ले. ती सायडीक एक इजोराचें थंय रेस्टॉरंट आशिल्लें मागीर आनी काफे बर्गर आसले ते तुमी सगळे हे करून डेमोलिश करून थंय तुमी एक्सटेंड केले. आनी हांगा जे शीतल रेस्टॉरंट आनी फाटीं आमचो आनीक खंयचे तरी एक हे मिठाचें दुकान घालपाचें केलें मिश्रा पेडा. तो जागो ऑलरेडी गोवोरमेंटान थंय एक्वायर केल्लो आसा. ऑलरेडी पेमेंट गोवोरमेंटान केला आनी तो जागो गोवोरमेंटा नांवार आसा. आनी एक्चुअली ते इल्लिगल स्ट्रक्चर ते डेमोलिश करनासतना हे आज ओपन करता रोड. खरें म्हणल्यार तुमी 200 वर्सांची झाडां काडल्यात त्याच दिसा तुमी हें डेमोलिश करूंक जातलें जाल्यार तुमकां लोक खंय तरी तुमकां कितें तरी हें करपा. आज तुमी रोड तो ओपन करता आनी हें स्ट्रक्चर इल्लिगल स्ट्रक्चर थंयच दवरून तेन्ना लोकांची मागणी आसा की जशें तुमी ती झाड काडले 200 वर्साचें की हे स्ट्रक्चरूय तुमचे मोडचें म्हणून. एक समज इतलो बोवाळ जावनूय बी ते स्ट्रक्चर काडनात. MLA सरकाराचो तर पाठिंबा आसा पळय कोणाचो तरी पाठिंबा आसा म्हणून ते खंय तरी ते स्ट्रक्चर उरला न्ही. कोणाच्या मनाक जर इच्छाशक्ती आसा जाल्यार खंय कितें जावंक शकता. 200 वर्साचें झाड एका रातीन जर तुमी येदें व्हडलें झाड काडूं शकता जाल्यार स्ट्रक्चर जे इल्लिगल आसा गोवोरमेंटान एक्वायर केल्लें आसा रोड वायडिंगे खातीर ते स्ट्रक्चर आज रोड तुमी ओपन करता आनी तरी आसतना हें स्ट्रक्चर आसा म्हणजे खंय तरी कोण तरी एका प्रोटेक्ट करता हें सिद्ध जाता न्ही. ताजे खातीर ऑब्स्ट्रक्शन जातलें तो खरें एक्चुली एक्वायर केल्लें ते हें व्हडलें जावपाक बरें व्हडलो थंय कित्याक ती सदांच कंजेशन तयार सगळे रोड पळय ह्या सायडीक स्मशान भुमीर वचपाक रोड मागीर तेवटेन टोकार वचपाचो रोड आनी जेन्ना ते ट्रॅफिक तुका सदांच तुका हें जाताली म्हणून ते गोवोरमेंटान हेज्या पयलीं प्लॅनिंग करून तो सगळो जागो तो एक्वायर केल्लो आनी ते आज स्ट्रक्चर खरें म्हणल्यार डेमोलिश जावंक जातलें. त्या डेमोलिश करूंक ना आनी ते डेमोलिश करनासतना तुमी आज रोड ओपन करता. मरणाचो काळ जाल्ली नानोडे वाठारांतली ती चिरेखण कायमची पुरून काडची अशी मागणी थळाव्या लोकां कडल्यान फुडें येवपाक लागल्या. नानोडेच्या बटवाडी वाठारांत आशिल्ली चिरेखण जिविकेणी थारत आसा. आतां मेरेन हे चिरेखणीन 4 जाणांचे बळी घेतल्यात अशी म्हायती फुडें आयल्या. काल जी लाटमर्से भागान म्हाज्या वार्डान जी घटना घडली एक यंग भुरगो खणीन न्हांवपाक हेच्या पयलीं थंय 2 ते 3 घटना घडलेल्यो आसा. ही कालची म्हाका दिसता 4थी घटना. आनी यंग भुरगे जे येतात खणीन उडक्यो मारतात वयल्यान आनी सोरो पिवन जे उडक्यो मारतात तांकां अंदाज कळना ते खणीचो. ती खण खूब खोल आसा. हांव सरकारा कडेन एक मागणी करता की सरकारान फाटल्या वेळार जो एक भुरगो पेट्यालो तेन्ना सरकार आमच्या
तलाठी आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की ताका फेन्सिंग घालून तो बंद करता अशें म्हणून, पूण अजून काय जालें ना. हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागणी करता आनी आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन की अशी ज्यो खणी आसा त्या खणींक एक तर कितें तरी हाडून तितून घालूंक लावचे वेस्ट मटेरियल, किंवा ताका फेन्सिंग करून बंद करचें. कित्याक हे तरणाटे भुरगे जे आसा ते थंय न्हांवपाक वयता. आमी खुबशे फावटी हांवें स्वता थंय बॅनर सुद्दां करून लायिल्ले आसा की येवपाक जायना म्हणून, पण भुरगे आयकना. जर सांगपाक गेले जाल्यार ते झगडपाक धांवता. सो गुगलाचेर जे लोकेशन घातला ते मातशें बंद करूंक मेळटा जाल्यार करचें. हांवें पर्सनली केलां पण तें जावंक ना. सो ते बंद करचें अशें सायबर क्रायमा कडेन हांव मागतां. भटवाडी नानोडे वाठारात आशिल्ले हे चिरे खणीत आता मेरेन 4 जाणांक बुडून मरण आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या आयतारा पणजेच्यान आयिल्ल्या एका गटांतल्या मोहित कश्यप ह्या 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक हे चिरे खणीत बुडून मरण येवपाची घडणूक घडल्या. हे घडणुके उपरांत हे चिरे खणीच्या सुरक्षे विशीं प्रस्नचिन्ह निर्माण जाल्ले आसा. ही चिरेखण कायमची पुरून उडोवची अशी मागणी आता फुडें येवपाक लागल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राजधानी पणजेंतल्या लोकांक फाल्यांच्यान 3 दीस गरमेन घालोवचे पडटले, कित्याक तर वीज खात्यान फाल्यांच्यान 3 दीस पणजेंत शटडावन जाहीर केला. तातडीचे दुरुस्तेक लागून सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 मेरेन मळा आनी पाट्यावेल्या कांय वाठारांत लायट आसची ना. जून म्हयनो लागीं पावलो आनी जून म्हयन्यान येता तो पावस, आनी ह्या पावस लागीं पावल्या ह्या फाटभुंयेचेर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान एक पावर शटडावन नोटीस जारी केल्या. ही पावर शटडावन नोटीस केन्नाच्यान आसा, खंय खंय आसा, हे हांव तुमच्या फुड्यान अपडेट घेवन येयल्लें आसा. ही जी गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी शटडावन नोटीस काडल्या ती शटडावन नोटीस जावन आसा 29 मे ते 31 मे. 29, 30 आनी 31 अशे 3 दिसां खातीर पावर शटडावन नोटीस काडलेली आसा. आनी सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर ही शटडावन आसतले. आतां पणजे एरियेन, पणजे सिटी एरियेन हे शटडावन खंय खंय आसतले, खंयच्या दिसा आसतले हेची अपडेट हांव तुमच्या मुखार थोडक्यान दिता. 29 मे म्हटल्यार फाल्यां बुधवार दीस 29 मे दिसा सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 पर्यंत हे जे मेंटेनन्स वर्क जे आसा, जे मेंटेनन्स वर्क काडल्या ट्रान्सफॉर्मरांचे, हे आसा ते म्हटल्यार मळा पणजे ह्या एरियेन आसा. ह्या एरियेन हेल्थवे हॉस्पिटल आसा मळ्यांतले, मागीर पिपल्स हायस्कूल आसा, हॉटेल पणजी इन आसा, हॉटेल विवा पणजी आसा, क्रीक कॅफे आसा, हॉटेल पॅराडायज इन, सुझुकी शोरूम, हॉटेल रिया, मळा वाडो आनी सरावंडींग जी एरिया आसा ह्या एरियेन 29 मे म्हणजेच फाल्यां हो पावर शटडावन आसतलो सकाळी 9:30 ते 2 ह्या दिसान. त्याच्या फुडल्या दिसा म्हणजे 30 मेक सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर जो शटडावन आसतलो ट्रान्सफॉर्मराच्या मेंटेनन्सा खातीर तो जावन आसा जयराम कॉम्प्लेक्सा कडेन जो ट्रान्सफॉर्मर आसा त्या ट्रान्सफॉर्मराचें काम जावन आसा. आनी ह्या एरियेन येवपी जयराम कॉम्प्लेक्स ऑफकोर्स येतले, गोविंद कामत हॉस्पिटल आसतले, NGPDAचे ऑफिस आसतले, सिनारी पेट्रोल पंप आसतलो आनी ते सायडीकली जी सरावंडींग एरिया आसा जी त्या ट्रान्सफॉर्मराक कनेक्टेड आसा तांकां 30 तारखेक सकाळी 9:30 ते दनपारां 2 ह्या वेळेर लायट आसची ना, पावर शटडावन आसतले. 31 मे 2024 म्हणजे तिसऱ्या दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळेचेर जे पावर शटडावन जे आसा ते पावर शटडावन जावन आसा ऑर्गेनीक वेस्ट प्लांट जो आसा पाट्यार, थंय हे पावर शटडावन आसा. तितून KTC बस स्टँड येयलेले, हिरा पेट्रोल पंप येतलो आनी जी सरावंडींग एरिया आसा ह्यो एरिया ज्यो आसा ह्यो इफेक्टेड जातल्यो. तर 29 मे ते 31 मे, 29, 30 आनी 31 मे ह्या तिनूय दिसा सकाळी 9:30 ते 2 ह्या वेळान पणजे सिटी एरियेंतले जे ट्रान्सफॉर्मर आसा ते ट्रान्सफॉर्मराचें काम करपाक लागून, मेंटेनन्स वर्क लागून पावर शटडावन आसतले अशी नोटीस जी आसा ती इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काडलेली आसा. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सोरो घोटाळ्यान दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां ईडीन कांय दिसां पयलीं अटक केल्ली. ते उपरांत लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केजरीवालाक अंतरीम जामीन मंजूर केल्लो. देखून अरविंद केजरीवाल हांकां तात्पुरती थाकाय मेळिल्ली. पूण सर्वोच्च न्यायालयान केजरीवालाक 2 जूनाक परतून आत्मसमर्पण करपाचे निर्देश दिल्यात.
2 जुनाक केजरीवालाच्या अंतरीम जामिनाची मुजत सोंपता. ताका लागून जामीन वाडोवन दिवपा खातीर केजरीवालान सर्वोच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली, पूण अंतरीम जामीन वाडोवन दिवपाक सर्वोच्च न्यायालयान न्हयकार दिलो. न्यायाधीशांच्या कोतान तांकां खंय हे विशीं आदेश दिवपाक मेळना, तेन्ना हे विशीं केजरीवालान सरन्यायाधीशा कडेन वचचें अशेंय तांचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नागरिकांकडल्यान सेगीत येवपी कागाळींक लागून एनजीटी नियुक्त केल्ले जोड समितीन 6 जुलै आरएलच्या गोवा कार्बन लिमिटेड प्रकल्पाची पळोवणी केली. म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हूण पर्यावरण खात्याच्या संचालकाची माहिती. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशाप्रमाण स्थापन जोड समिती कडल्यान 6 जुलै आरएल हांगच्या गोय कार्बन लिमिटेड प्रकल्पांतल्यान जावपी प्रदूषणाची मंगळारा पळोवणी केली. 6 जुलै आरएल हांगच्या नागरिकांनी जानेवारी 2023 ते जानेवारी 2024 ह्या वर्सभराच्या काळान गोवा कार्बन लिमिटेडान कण उत्सर्जन आनी प्रदूषणाच्यो 221 कागाळी नोंद केल्ल्यो. राष्ट्रीय हरित लवादान गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, मुखेल सचिव आनी पर्यावरण, रान आनी हवामान बदल मंत्रालय हांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष घडणुकी सुवातेर वचून तपासणी करपाचे आदेश दिले. ते प्रमाण आयज ही पळोवणी जाली. म्हयन्या भितर अहवाल सादर करतले म्हूण पर्यावरण खात्याचो संचालक जॉन्सन फर्नांडीस हांणी पळोवणी केल्या उपरांत सांगलें. इन्स्पेक्शन आमकां करपाक सांगिल्लें एज पर डायरेक्शन ऑफ एनजीटी आनी एज पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट रिप्रेझेंटेटिव्ह आय एम कम चीफ सेक्रेटरी नॉमिनेटेड मी. Along with me there are persons from the Pollution Control Board. There are people from the one person from the Ministry of Environment and Forest. The scientist has also come. We have although the petitioners were not a part of the committee, I decided not to take them in the first place. But then after going inside, we decided that because of transparency, let them also come and let them also see what is happening inside. So we'll be preparing the report and submitting it to the NGT. Any किती मेळा न्ही अशें तेंची हांव कांय सांगपाक शकना आतां because we'll be submitting our report to NGT. We'll be also suggesting whatever measures, what extra measures what they have to take in future, and based on that let NGT take a call. सर केन्ना म्हळ्यार रिपोर्ट सबमिट करतले आमकां 1 म्हूण दिला टायम. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव प्रभू मलकार्णेकर. पेडणेच्या देऊळवाडो पालये वाठारांत बिबट्याचो वावर वाडला. बिबटो गांवांत येवन गाय सुण्यांचेर हल्लो करता. फाटल्या दिसांनी बिबटो दिशिल्लो तेन्ना पंच शिवा तिळवे हांणी रान खात्याक हे विशीं कळीत केल्ले. ते प्रमाण रान खात्यान बिबट्याक धरपाक पांद्रो लायलो. ह्या बिबट्याक लागून थळाव्यां मदीं भंय पातळ्ळा. पेडणेच्या हेर वाठारांनी बिबटो दिसून आयला. ताका लागून रान खात्यान बेगोबेग बिबट्याक धरचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. कितें जालें बिबटो वाघ तो सगळे कडेन हालीं दिसता. तशें आमच्या पालये गांवांत हालीं तेचो वावर खूब जाल्लो आसा. सो हालींच आमचे एक 4-5 दिवस अगोदर आमचे एक स्थानीक आसा हांगासर रवळू परब म्हणून, तेंचे घरा सायडीक एक गोठो आसा गोरवांचो. तो इन्सिडंट असो जालो की रातच्या 2 सुमार थिंगासर वाघ इलो आनी सो गोरवांचो बोवाळ जालो म्हणून तो उठलो आनी पळयता जाल्यार थंयसर वाघ आसा. सो तो भिलो. सो तेणे दुसरे दीस म्हाका इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जालो. ओके. सो आमी एज अ पंच मेंबर हांगासर लोकल हांवें डिपार्टमेंटाक इन्फॉर्म केलें की असो इन्सिडंट हांगासर जाला म्हणून. सो तेंच्यांनी व्हेरी नेक्स्ट डे आमकां रिस्पॉन्स केलो की तुमी फक्त प्लेस आयडेंटिफाय करा, आमी थिंगा पिंजरो इन्स्टॉल करता म्हणून. सो हांव तांकां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी सोमतोच रिस्पॉन्स दिलो आनी आमकां पिंजरो आयज इन्स्टॉल केलो. तुमच्या पालया सोडून आनी खंयच्या गांवांत बीन दिसता परत अशें इन्सिडंट बीन घडल्या? ना, पालये गांवांत आमच्या पयलीं अशें इन्सिडंट आयकोंक येताले की चडशा घरांतले कुत्रे गायब जातले. रिटर्न गेलो. हय न्हू. कितल्यांक सुमार येयल्लो काय? 9 सुमार 8 8:30 फिरता असं? ह्याच जाग्यार फिरता का आनी खंय अशें? खंय फिरताले तूं. ओके. आता सध्या खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काय जाळी घातल्या काय? जाळी घातली खंय पिंजरो घातलो. खंय घातलो तो खबर ना म्हाका, पण घातलो. ओके. काल येवपाचें आसलें ती. हां. कोण फॉरेस्टवाले? हां. येवन गेले तर? येवन गेले. ओके. दिल्लीच्यान वाराणसी वचपी इंडिगो एअरलायन्साच्या फ्लायटीन बॉम्ब आसा म्हूण म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत प्रवाशां मदीं भंय पातळ्ळो. बेगोबेग फ्लायट रनवेचेर थांबोवन प्रवाशांक एमर्जन्सी एक्झिट दारांतल्यान सुरक्षीतपणान भायर काडली. ह्या प्रकाराचो परिणाम वाराणसींत वचपी हेर फ्लायटींचेर जालो. देखून हेर विमानांकूय उशीर जालो.
मये वांयगणी पंचायतीक आतां नवीन सरपंचाचे वेध लागल्यात. विद्यानंद कारबोटकार हांणी दिल्लो सरपंच पदाचो राजिनामो पंचायत संचालनालयान ग्राह्य धरिल्ल्यान सध्या मयेच्या सरपंच पदाची सुवात रिती जाल्या. मजगतीं सरपंच कारबोटकार हांणी दिल्लो राजिनामो फाटीं घेतला अशी एक खबर पातळिल्ली. ताका लागून पंचायतीन दुसफूस सुरू जाल्ली. मात हातूंत कांयच तथ्य ना अशें आमदार प्रेमीन शेट हांणी म्हणलां. सगळे पंच वांगडी एक संघ आसात आनी करारा प्रमाण नवीन सरपंचाची निवड जातली अशें ताणें स्पश्ट केलां. आयज आमच्या म्हणजे जो सरपंच आसलो विद्यानंद कारबोटकर हेजो आमच्या करारानुसार ताजो टर्म सोंपलेलो आनी 16 मेक तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिल्लें आनी तें रेजिग्नेशन आयज एक्सेप्ट जालें. डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करून ताका मुक्त केल्लो आसा आनी सद्या ताबो म्हणटा तो डेप्युटी सरपंचा कडेन दिल्लो आसा. तेन्ना नवीन इलेक्शनाची डेट येय पर्यंत हो ताबो म्हणटा तो डेप्युटी सरपंचा कडेन उरतलो असो विशय आसा. काही लोकांचे मतभेद जाल्लो की आमच्या काही मेंबरांनी तेचेर नो कॉन्फिडन्स मोशन मूव केल्लें आसा, पण तशें कांयच विशय ना. आमचे जे 11 मेंबर आहा ते सगळे 11 भाजपाचे आसा आनी आमच्या भितर कांयच असो वाद विवाद असो ना. म्हणून जे पॅनल जे आतां फुडले जे जस्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली, खांदेपलट आसतली. जसो आमी करार जेन्ना सुरवातीक सरपंच बसयले तेन्ना हो सगळो करारानुसार प्रत्येकाची जबाबदारी आनी प्रत्येकाचो टर्म आमी डिसायड केल्लो आनी ह्या पद्दतीन आतां जो नवीन सरपंच येतलो न्हू हेजी टर्म सोंपल्या उपरांत दुसरो सरपंच आतां निवड जातलो. तर थोड्याच दिसांनी नवीन डेट येवन नवीन सरपंच अपॉयंट जातलो. हे मतभेद जावपाचें कारण कितें म्हणल्यार अशें तसो विशय कितें जालो की काही 2-3 दीस मातशें डिले जाल्या म्हणून तो म्हणजे संडे येयलो, सॅटर्डे संडे जाल्यामुळे थोडोसो मतभेद जालो की एक्सेप्ट जावंक नासलें तें म्हणून मतभेद जालो. आनी काय विशय तसो कांयच ना. सगळे सरपंच आमचे सगळे एकजुटीन काम करता आनी सगळे एक ध्येयान सगळे जाण एकी कडेन आसा आनी एकनिश्ठ आसा. काणकोण वाठारांत दूषित उदका पुरवण करपाच्या आरोपा खाला जनार्दन भंडारी आनी कांय समाजवारुप्यांनी भौशीक बांदकाम खात्या आड पुलिशेन कागाळ नोंद केली. कांय दिसा आदी पारवे आनी आगोंदा उदकाच्या प्लांटांतल्यान हळशिकावण्या उदकाची पुरवण जाता हे नजरेक हाडिल्ले. हळशिकावण्या उदकाची पुरवण करून लोकांच्या भलायके कडेन खेळपी अधिकाऱ्यांक अटक करपाची मागणी जनार्दन भंडारी आनी कांय समाजवारुप्यांनी केल्या. आज आमी काणकोणच्या पोलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा. ताका लागून ताचे फाटल्यान कारण आसा. तुमकां खबर आसा जे गव्हर्मेंटाचे PWD डिपार्टमेंट आसा, पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट, तेजो वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आहा आनी त्या डिपार्टमेंटाची ड्युटी आसा कितें सगळे लोकांक बरें उदक दिवप आनी तें दिवप आनीक लोकांक म्हणजे आरोग्याच्या हेल्थाच्या बरें उरपा खातीर. पण आज आमचे काणकोणचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा पळय तें अत्यंत कंटामिनेटेड, अनहायजेनीक, अनहेल्थी आनी फिल्टर करनासतना लोकांक उदक पावयता आनी ह्या दिसांक हें प्रमाण वाडत जालें. फाटल्या दिसा आमी आमच्या लोकांनी आमकां पारवे आगोंदा आपयले आनी आमी थंय वचून इन्स्पेक्शन केलें. थंय जी प्लांट आसलो इतलो भयानक आसलो, भयानक भिवपा सारको. त्या प्लांटाचें आमी उदक पळयलें, तें न्हंयच्यान उदक घेतात ते एक स्टोरिंगाक घेतात. स्टोरा कडच्यान ते विदावट फिल्टर टँकां घालताले आनीक अनहायजेनीक अनहेल्थी उदक ते लोकांक पावयताले आनी ताका लागून आमी ते आवाज करून तांकां सांगलें हें सगळें थांबया आनी बरें उदक दिया. तरी आमचें आयकलें ना. आज आमी कितें केलें, हे कोणूच आयकनात. AE आयकना, JE आयकना, सुपरवायझर आयकना. म्हणजे आमी एक वेळ लास्ट एक वेगळो मार्ग निवड केलो तो म्हणल्यार पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिवपाची. गडूळ पाणी येयला, आमकां चिकला पाणी उदक येयला आनी कसलें उदक येयला आनी कितें कळम्या उदक वास येता. म्हणजे हांव म्हणटा हें तुमी आतां इतले हजारान आमी पगार दिवन तुमकां हांगा डिपार्टमेंटाक कामान दवरतात, आमगेले टॅक्स पेयर पयशे घालून तुमकां दितात, इतलो व्हडलो पगार दितात. तुमी तुमची ड्युटी कित्याक तुमी फूल हें करनाका म्हणटा. ड्युटी कित्याक करनात? काय तुमच्या ड्युटी करपाक तुमी सोडात. लोकांक आरोग्या कडेन खेळनाकात. आज पर्यंत आतां कितले पासेस काडला पण तेजे मुखार आमच्या पासेस काडपाक जावपाना. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for matar paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. GRK, a trusted name since 1989. You are cordially invited to join us for the grand opening ceremony of our new business premises at Kolwa. This event marks a significant milestone for our company and we would be honored to have you here to celebrate with us. Monday, 27 May 2024, 4 p.m. to 7 p.m. GRK Enterprises, 6910 Grande Venelim opposite Kolwa Police Station, Kolwa, Salsette, Goa. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटा.